इंडियन नॅशनल काँग्रेस पार्टीक देव बरें करूं म्हणटा, बिकॉज दे शोड द ट्रस्ट एंड फेथ इन मी आनी म्हाका नॉमिनेट केलो एज कॅन्डिडेट फ्रॉम दाबोली. सेकंडली हांव आमचे जे लिडर आसा दाबोलीम, खुबशे सरपंच आशिल्ले, पंच आशिल्ले, जिल्हा परिशद मेंबर आशिल्ले, तांणी म्हाका एक सपोर्ट दिलो. विदाउट देम म्हाका दिसना आयज हांव ह्या स्टेजीर पावपाचो नॉमिनेशन फायल करपाक. ते सगळे बराबरी येवन द पीपल ऑफ दाबोलीम, चिकालीम, बोगमाळो, वाडे, न्यू वाडे, हे सगळे लोक येवन एक म्हणपा लागले वी वॉन्ट अ न्यू फेस. 30-35 वर्सां तीं तोंडां येतात. लेट अस चेंज, लेट अस ब्रिंग somebody who will be inclusive, carry the aspirations and voice of the people on the floor of the assembly. So तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं. Captain, will you face stiff opposition from the present minister or the former minister Joseph Philip D'Souza? What do you think of your position now? First of all, हांवें तशें म्हणा, I have not come here to fight election. It is we who have come, and we have not come to fight. We have come to win the election. आणि secondly, आता तुम्ही नांवां घेतल्यान मॉविन गुदिनो, जुजे फिलीप. आता पळय 1989 दोगांयनी करियर स्टार्ट केल्लो. आता म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 32-33 वर्सां जालीं. नॉर्मल मनशाक रिटायर करतात. म्हाका दिसता इट्स टायम फॉर दीस पॉलिटिशियन्स. एक्सपायरी डेट काबार जाली. सो 30-35 वर्सां तर कांय काम करूंक जायना. नॉट अ सिंगल सिग्नेचर प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंट ना. आयज अनएम्प्लॉयमेंट इट एट इट्स पीक. आयज उदकाचें प्रॉब्लेम आसा आख्या दाबोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. सुरेज प्रॉब्लेम आसा, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लेम आसा. सो हें पळयत जाल्यार तांणी स्वता आपणाचे मिरर आयनान पळोवपाक जाय आपणें कितें केलां म्हण. एंड दॅट वील बी अ टेस्ट फॉर देमसेल्स टू रिटायर एंड सीट बॅक.